आपली जाण म्हणच्यान सांगपा जाय की आपल्या स्वता जावन सांगपा जाय ना तुम्ही आपल्या केलं म्हणून आपण जाणा त्याने आपल्या जाणा हे नाही आणि कोण काय येऊ ना प्रथम लागला सेकंड एड करता मागीर बाकीची कमिटी मागीर काडली सेक्रेटरी ट्रेजरर सेक्रेटरी बाय VCP म्हणटा मागीर 14 फेब्रुवारी ते 17 फेब्रुवारी कार्निवल गोवा टुरिझम डिपार्टमेंट ऑर्गनायज करता आनी ठरले प्रमाणे मडगांव नगरपालिकेक संधी मेळटा ती आयतार म्हणजे आयताराक 15 फेब्रुवारी सो हांव कावन्सिलराक मागता की आमी कावन्सिलाची एक कॉन्स्टिट्यूटी तयार करची कमिटी तयार करची कोणा इच्छुक आसतना आपलें नांव दिवचें म्हजें एक सजेशन आसा हे फाटी कमिटी आमी कॉन्स्टिट्यूट करतना आमच्या अकाउंट सेक्शनांतलो एक अकाउंटाक ह्या कमिटीचेर घालचो कारण अकाउंट पळोवपाक आनी अकाउंट सांबाळपाक मागीर ताका ह्या कमिटीचेर असो घालचो अशी म्हजी विनंती आसा तो अकाउंटंट जावं कोणीय जावं जाण जाल्यार दवरया फर्स्ट इन्क्लूड एक्स्ट्रीमली जास्त ते JCBच्या कागद दवरपाक ताज्या अंडर दवरया दवरिल्ली कारण डायरेक्टर ऑफ टुरिझम डिपार्टमेंटान लेटर आयिल्लें की कार्निवलाची कमिटी इमिजिएटली करार कॉन्स्टिट्यूट करान धाडा आसून ताका लागून एमर्जन्सी आमी स्पेशल मिटींग घेतली त्या हितून सगळ्या कावन्सिलान युनियनमसली बाय मिलाग्री नागोवन सगळ्या कार्निवलाचे प्रेसिडेंट इलेक्ट केला कळ्ळें न्ही सो ताजे नंतर आतां सब कमिटी जातली सेक्रेटरी आनी ट्रेजरर नॉर्मली सेक्रेटरी जातलो दामोदर वारक ट्रेजरर जातले श्वेता रोडले एक्स ऑफिशियल चेअरपर्सन म्हाका एज युजली आनी फर्स्ट टायम हांवें केला की ट्रेजरा बरोबर अकाउंट्स पळोवपाक आमी म्युनिसिपालिटीचो अकाउंटंट क्लब केल्लो वतलो म्युनिसिपालिटीचो अकाउंटंट ट्रेजराक क्लब केल्लो वतलो कारण असो कितें एक्टिविटी विटामीन याम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो कावन्सिलान डिसिजन घेतलो की अकाउंटंट म्युनिसिपालिटीचो ट्रेजरा बरोबर क्लब केल्लो वतलो सेकंड आशिल्लें आमी तें गार्डनाचें जें फेन्सिंग आशिल्लें ताजो टेंडर लॅप्स जालो जाल्यार 3 म्हयने पयलीं ताजो तो पेमेंट ड्यू आशिल्लो 8-9 लाख रुपया ताका ऑलरेडी ताका आमी ताणें लेटर केल्लें आपल्याक 1 म्हयनो टायम दी सो विदीन अ टायम फ्रेम आमी ताका टायम दिल्लो 1 म्हयन्याचो विदीन अ टायम फ्रेम 9-9.5 लाख आशिल्लो जाल्यार बॅलन्स पे केलो एक्सपोज पळयलो आमी ताका एक्सटेंशन म्हणजे गार्डनाचें गव्हर्मेंट जी सुडाचें टेंडर केलं हें जालां टोटल गार्डन रिनोवेट करपाचें सो तातूंत तें जालें ते बरोबर आमी ताका कंडिशन घातलें एक्सटेंशन आमी जालें जाल्यार 1 म्हयने प्रायोरिटी नोटीस दी 15 to 20 days प्रायोरिटी नोटीस ताका वेकंट करपाक जातली ताजे कडल्यान एफिडेवीट सगळें घेतलें सो फॉर सेफर सायड टील वर्क स्टार्ट्स इट वील बी रिमेन ताजे कडेन उरतलें सेकंड आमी नक्षा म्हणटा गोवाचो तुमी सगळ्यांनी पळयल्ली तो आसा आनी एक नॉर्मली आमच्या सनसेटार 2 JCB आसा हांवें सजेस्ट केलें पर्सनली पळय आमी की आमी म्युनिसिपालिटी फंडांतले JCB आतां खुबशे लोकल आमकां वॉर्डांनी एमर्जन्सी JCB लागता खंय दिवाळी जावं क्रिसमस जावं न्यू इयर जावं एमर्जन्सी सर्विसीक कितें एरिया निवळ करता जाल्यार आमकां लेबराचेर डिपेंड रावचें पडटा JCB आमचे कडेन ना सो हांवें ते कावन्सिलर घेतलें की कावन्सील म्युनिसिपालिटी फंडांतल्यान विदीन 15 to 20 days एक JCB घे अलॉंग विथ द ऑपरेटर आनी ताका आमकां बरोबर एक वर्कर ताका ट्रेन दिवपाचो आनी तिसरी म्हणटा मालगोणाक एक सिवरेज डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट आयलो की NOC जाय तें सब्शन करपाक एक तांकां हें आमी हय ना म्युनिसिपालिटी गार्डना म्हणल्यार तें ऑलरेडी दोनी जालें वयलें फर्स्ट आनी सकयलें ऑलरेडी जालें इन एडिशन टू द म्युनिसिपालिटी फेन्सिंग आमी तें करपाक ते थंय ऑलरेडी दे वर स्टार्टेड सो फायल इज मुवींग अराउंड सो जो पर्यंत तें काम स्टार्ट जायना तो पर्यंत आमी एक्सटेंशन दिता कळ्ळें न्ही